मोगाच्यानो ह्या वर्साचो मिसांव आयताराचो संदेश पापा फ्रांसिसान दिल्लो तशें शिरोनाम अशें आसा, वसात सगळ्यांक लग्न जेवणाक आपया. रायान एक लग्नाचें जेवण केलां आनी ताच्या ह्या जेवणांत वांटो घेवंक ओवळ्यांक आपयलां. थोडे ओवळ्यांनी निबां दिवन पयस गेल्यान तरी हेर साबारांक आतां राय आपलें साल जेवणाचें सगळ्यांक उक्तें करून दवरता आनी ताच्या नौकरांक सेवकांक धाडटा, वसा हळ्यांनी गल्ल्यांनी बिदींनी आनी सर लोकांक आपया ह्या जेवणाक म्हणून. आमकां पवित्र सभेंत हें जेवण म्हळ्यार सोम्याचो येवकारिस्त, जेजून ताची कूड आनी रगत आमकां दिवचें, ताच्या मेजा भोंवतणी बसचें आनी ताच्याच मासा रगतान आमकां पसून ससनाच्या जिविता तयार करचें. येदें व्हडलें भाग देवाकच आमच्या काळजान घेवचें आनी ह्या जेवणांत वांटो घेवंक साबार जाणांक तो आपयता आनी आमी आपयलेली पयल्या सुवातेर भोव मोगान तातूंत वांटो घेवंक आमकां ताणें उलो दिल्लो आसा. फाटल्या दिसांनी पापसाहेब परत आनी परत येवकारिस्तांत आमकां मेळच्या जेजू विशांत जेजूचे आशा आनी अत्रेक कितले आसात आमच्या संगता संभ्रम करूंक म्हणलें ताणें सांगिल्लें आसा. हांव देखून उलो दितां, आमी आमच्या वैयक्तीक जिवनाच्या वाडवळीक येवकारिस्तांत भाग घेता तरी हेरांनी खंय पयस पडून आसात, शिंपडोन आसात, ह्या येज आसली येनान तांकां आपोवन आनी नव्यांक आमच्या ह्या मेळींत घेवन सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जेवंक हो मिसांवाचो आयतार आमकां उपकार आसूं जावं दी. देखून केवल मिसांव म्हळ्यार आमी पयशे जमो करून धाडचे ह्या मिसांव गांवाक, तशें न्हय. मिसांव म्हळ्यार आमी पयल्या सुवातेर जेजूचो मोग हेरांक दिवचो, ताची दया ताची काकुळट हेरांक मेळचे वरी पळोवची. मनीस निशर्त मोगाक आशेता, असलो मोग आमचे थंय मेळटा म्हणलें आमच्या आकर्शीक क्रिस्ती जिवितांत तांकां आमी दाखोवन दी जाय. सोम्याच्या ह्या मोगाचें आकर्शण पडून साबार जाणां ताच्या जेवणां येवन दीत आनी आमी त्या दिशेन वावुरया म्हूण सांगून हो मिसांव आयतार आमकां खरेंच सोम्याचे मोगाचे शीस आनी उदार मनाचे अपोस्तल जावन बदलून दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्यो फिरगजो आमच्या इगर्जो मिसांवाक तयार करची ठाणी जावन दीत आनी आमचें सगळें गवळी काम मिसांवाच्या त्या दिश्टीन सोम्याच्या मोगाक वांटच्या दिश्टीन आमी तें योजन घालूंक तुमकां मोगाचो उलो दिता. तुमकां सोमेस्तांक एक बागी मिसांवाचो आयतार मागता.